पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंड्याचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचें अर्थकारण, गोंयचें समाजकारण, गोंयचें राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळयात सिटी ग्रामांत. वचन संदेश मार्शलकर उलयता. काल एक इन्सिडेंट घडलो हांगासर ओल्ड गोवा की काल लोकल आमचो एक लोकल भुरगो काल वचून क्रॉसिंग करता आसतना एक पॉंडिचेरीची गाडी ट्युरिस्ट गाडी आनी बरो मेजर एक्सिडेंट जाल्लो आसा की हांव गोवोरमेंटा कडेन एक मागता काम करता आमी कामा बाबतींत कांयच ऑब्जेक्शन ना मेक एक सेफ्टी तरी करचे कित्याक हे हितून जो डायरेक्ट रस्तो येता लोक तो डायरेक्ट येता म्हणून हितून बंद करचे जाता तितले की हांव गोवोरमेंटा कडेन GIDC काम चालू आहा तेंचें तशें तेंचे कडेन हांव मागता इंजिनियराकूय हांवें आपयल्लो आसा तेंच्या की जाता तितले हितून बंद करचें म्हणून कित्याक इतलेंच गोवोरमेंटा कडेन मागता जाल्यार आमचे नाल्यार एक स्टेप आसतले की रस्तो बंद आसतलो म्हणून आमी सरपंचाक आमी एक हें करतले की एक रिक्वेस्ट करतले की आमी डायरेक्ट रस्तो बंद करतले कित्याक नाल्यार अशेंच लोकल आमचे मरत वयतले. आमकां जाता तितले लोकलांक आमचो सेफ्टी आहा तर आमकां सामको भंय दिसता की क्रॉसिंग करपाक कित्याक जाता तितले बंद करचे बेगीन नाजाल्यार आमी बंद करतले रस्तो. दिलासा म्हणून एक नवे एक टर्मिनली इल हें हॉस्पिटल हांगासर काल इनॉग्रेट करपाक आयलां. फर्मागुडी हांगासर हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आनी सगळे डॉक्टरांनी मेळोन हें कॉन्ट्रिब्यूट करून हें हॉस्पिटल उबें केल्लें आसा. ह्या दिलासाचें इनॉग्रेशन काल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तशेंच बांदकाम खात्याचे मंत्री सुनील ढवळीकर आनी MP नरेंद्र सावयकर हांचे हस्तुकी जालें. काल सांजे वेळार ह्या हॉस्पिटलाचें इनॉग्रेशन हांगासर जालें. And I strongly believe that this type of center to look after the patients who are terminally ill, patients who need palliative care, it is a strong commitment that is required of doctors and strong commitment of a body like this to come together to put this up, to take this dream forward. With such facilities for the people of the state of Goa, we are trying our best to see that your Ponda hospital also requires a lot of facilities and a lot of things need to be done. Those also are being looked into. We are actively working with the government for the anemia control program through our flagship community health program, Mission Pink Health. And I am very, very proud to say that in last 1 year, through this program, 3 lakh adolescent girls were counseled and anemia detection and treatment program is going on. Ultimately, the entire, we as a parliamentarians, we represent the constituents, we represent the people, and we represent the thought process that the people are going through and they want us to represent in the parliament effectively. I'm quite sure and confident that the government under the leadership of Mr. Shri Narendra Bhai Modi is sensitive to the issues and those issues would be definitely addressed in the bill which is likely to be introduced in the parliament. आता सगळ्यात महत्वाच्यो गोष्टी फोंड्या आमकां ना त्यो जर आमी चालू केल्यो जाल्यार खरेंच बरी गजाल आसतली. बिकॉज IMA president here discussed about opening of nursing school. I'm proud to say I'm one of the person where highest nurses have been produced in Madkai. I'm proud to say almost say about 400 nurses as on today, diploma holders and also graduate nurses are from Madkai. The vicinity of IMA will be done in next 6 months. Definitely this has done in I think 7 days or 8 days. 24 डिसेंबर हो नॅशनल कंज्युमर रायट्स डे. ह्या दिसा कंज्युमर एक्टाक प्रेसिडेंटा कडल्यान मान्यता गावल्ली. ह्या निमित्तान गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायज अँड कंज्युमर अफेर्स यांनी प्रोग्राम घडोवन हाडलो. ह्या प्रोग्रामान कंज्युमर रायट्सा बद्दल डिबेट्स जातल्यो आनी तशेंच कंज्युमरचे रायट कशे प्रोटेक्ट करपाचे, खंयचे एक्ट परत न्यू फॉर्म करचे पडटले हेजेर डिस्कशन जातले. सगळ्यांक जर आमी जाग्यार जर हाडटले ते एंटरप्रिनर्स जे आसात किंवा जे ऑनलायन मार्केटिंग जे कोण करतात आनी आमी तेजे जे विक्टीम जाल्ले आसात हेंकां सगळ्यांक जर जाग्यार जर हाडटले जाल्यार म्हाका दिसता आजच्या ह्या कंज्युमर एक्टा भितर अमेंडमेंट हाडप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा टू ब्रिंग
the e-digital under the purview of transaction under the purview of Consumer Act. आणि हे जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. म्हाका एक खबर आसा की आमचो कंज्युमर जो सेल जो आसा, अफेअर सेल जो आसा, ते स्ट्रेंथन करपाची खूब गरज आसा. ताका म्हजो प्रयत्न आसतलो की ह्या सेला खातीर मेन पावर वाडोवपाचो. ज्या तरेन आज FPS शॉप्स आमचे ओनर्स जे आसा आनी ही पॉस मशीन आज इन्स्टॉल केल्ले आसात, एकूच कारण आसा की आमचे ग्राहक जे आसात त्या ग्राहकांक बरी तरेची साधन सुविधा सेवा मेळची, खंयच तरेचे तांकां तेंच्या पदरान आयिल्लो तेंच्या वाट्याक आयिल्लो कडधान्य जे आसा ते खंय तरी सायफन जावचे न्हू, ताचेर एक वॉच व्हरची आनी तेंचो हक्क तांकां मेळचो. त्याच बरोबर आमी आवर्जून सगळ्या ग्राहकांक सांगिल्ले आसात, आमचे कंज्युमर्स जे आसात तांकां सांगिल्ले आसात, घडये एखादो आमचो कडधान्य एखादे वेळ जर लागिल्ले आशिल्ले आसत किंवा ते वायट पद्धतीचे जर त्याची क्वालिटी जर बरी जर ना जाल्यार तुमी आमच्या निदर्शनां काडून दिवचे. कारण आमी स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसात आमच्या सगळ्या सिव्हिल इन्स्पेक्टरां खातीर. येदा कालादी अशी तरेची जर कंप्लेंट जर पावली इमिडिएटली आमी तुमकां तो माल जो आसा तो चेंज करून दिवपाचे ऑलरेडी आमी कार्यान्वित आसात. पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल यांनी आज सोलर पावर असोसिएशन ऑफ गोवा हेचे उद्घाटन केले. हो असोसिएशन गोवान सोलर पावर डेव्हलपमेंट करपाक आनी लोकांमध्ये सोलर पावराचो अवेरनेस वाडोवपाक वावरतलो. पळय सोलर पॉलिसी जी हांव करूंक सोदतालो, म्हाका दिसता खंय तरी तेंचे ऑलरेडी सोलर जरी तरी पावर असोसिएशनाचें आज इनॉग्रेशन जालां, बट एज इंडिविज्युअल दे वे ऑलवेज फायटींग विथ द गव्हर्मेंट एंड दे वॉन्टेड द बेस्ट फॉर देमसेल्फ. इट हॅज टेकन सम टायम and I am only 2 months old as a minister. When we had a first meeting with them, I had explained to them what is my idea, and they didn't have any questions because that is what they wanted. As the procedure takes place, amka upload karpak jaye amchi policy. We have given them 15 days, common people 15 days, which is over 4 or 5 days back. The file is already processed, and I think in the coming year we should have everything in place, at least for the prosumers and for net metering. Today electricity department is also getting geared. They are coming with a tender for bi-diagonal meters. Our GED is also geared where we can give money to them. We are providing subsidy in this budget, and we are also now in the new budget which is going to come, we are going to ask for more money. आणि खंय तरी लोकांक जे फर्स्ट बिलिंग नॉर्मली 6 म्हयने लागता आफ्टर इन्स्टॉलेशन, 6 म्हयन्याचेर जेन्ना बिलिंग जाता आमी जर गव्हर्मेंटाक पयशे दिवपाक पडटा जाल्यार आमी दितले. आनी जे टोटल खर्च जाता प्रिज्युमर म्हळ्यार आमचे बारीक समाज जे लोक पावर सोलर पावर घालतले तांकां आमी 50% प्रॉमिस करता परतून मेळटले. But after 6 months of successful injection of power into the grid, that is to ensure that the installation has continued and is proposed to be continued. That's the reason why initially we had actually proposed in installments, in the sense that we wanted to give 20% in the first year, and every subsequent year he continues to put in the grid the next 20% over a period of 5 years. But now the proposal is after successful injection in the grid, 20% will be released. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. गोवा कंज्युमर एक्सपो हे कुंकळेच्या KTC बस स्टँडा सायडीक लागला आणि 13 दिसाचो एक्झिबिशन कम सेल असा. 30 डिसेंबर मेरेन सेल आसतलो. यहाँ पे और बहुत अच्छी चीज़ें भी आई हैं, मतलब कि हर तरह के सोफ़ा फर्नीचर जस्ट लाइक इंटीरियर वगैरह, और फ्लावर्स हो गया इंटीरियर जस्ट लाइक, और आपको जस्ट शॉपिंग के लिए बच्चों के लिए जंपिंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें क्रिएट खेलने कूदने के लिए चीज़ें हैं, और बाकी और शॉपिंग के लिए लेडीज़ हो जेंट्स हो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस टाइप ऑफ एग्जीबिशन. सो विजिट फॉर एवरीवन. एंड आप लोगों को हम जो भी है अच्छे टाइमिंग इनका जो रहता है हमारा वो 10:30 to 8:30 है, मॉर्निंग टू 10:30 टू इवनिंग 8:30. और
यहाँ पे आपको हर तरह की जस्ट लाइक फूड कोर्ट भी है, आप फूड कोर्ट भी इंजॉयमेंट कर सकते हैं हर तरह से आपको जो भी है। नावेली रोजरी ग्राउंडाचेर आयज प्रोफेशनल लीग हाची फुटबॉल मॅच आसली। सचिन ब्रदर्स आनी गार्डन एंजल हाचे मदें दोनूय टिमींनी बरो खेळ दाखयलो, पूण शेवटाक दोनूय गेम 2-2 गोल मारून ड्रॉ उरली। गेम चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब आणि गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब दोन्ही गेम 2-2 गोल मारून बादाबाद रावतात। आयज मडगांव म्युनिसिपालिटीन तशेंच कोंकणी मोग्यांनी BPS जंक्शनाक सर्गेस्त कोंकणी मोगी आनी कोंकणी बरोवपी तशेंच कोंकणी रिसर्चर माधवी सरदेसाय हाचें नांव दिलें। हांव मुद्दाम म्हाका जेन्ना सांगलें की तुज्यो हांगा आनी उक्तावणकर म्हाका आनंद जालो। जो समाज आपल्या मदल्या कर्तृत्ववंत अशा व्यक्तींक विसरता त्या समाजाक मातूय उज्वल असो फुडार नासता। तेन्ना म्हाका दिसता की मडगांवकारांक पडबी पावता की कांयच विघ्ना शिवाय हे फंक्शन आज घडटा। हे इतलें स्ट्रिक्ट आशिल्लें कोंकणीन आमी बरे भशेन शिकूंक जाय, उलोवंक जाय आनी कोंकणीत गोंय फुडें व्हरूंक जाय। हें म्हाका दिसता आमी आमचे भशेन जे भशेन करूं येता तें करून आमी फुडें आसात, पूण ताका खरो ट्रिब्यूट जातलो बाय अग्नी असली म्हणल्यार नवी फुडली नानू आमी तयार करूंक जाय, तांकां प्रोत्साहन दिवंक जाय आनी तीच जर घडली जाल्यार म्हाका दिसता गोंय खरेंच फुडें वचूंक शकतलें। माधवी हे एकमेव गोंयांतलें एग्जाम्पल आसा की जाणें गांधीजींचे विचार ज्याची गांधीजीची जे पळय एक लायफस्टायल आशिल्ली तशीच ताणें आपल्या हातूंत आत्मसात केली। गोंयच्या सिटीग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।